देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. तुमकां सगल्यांक ह्या कोंकणीच्या वर्गान परत एकदां माये मोगाचो येवकार. भुरग्यांनो, तुमी सगळीं कशीं आसात? समजता सगळीं बरीं आसात म्हूण. तर भुरग्यांनो, आमी आयज पापा हे कवितेचो फुडलो भाग शिकतलीं. तर तुमी सगळीं बरे तरेन ही कविता शिकात. तर आमी फाटल्या वर्गांत पापा ही कवितेची सुरवात केली. तर म्हाका सांगात भुरग्यांनो, हे कवितेंत कोण कोण आसात? हे कवितेंत ल्हान भुरगो आनी ताचो पापा आसा. शाबास. ह्या भुरग्याचो पापा कितें करतालो? ताचो पापा खुर्चेर बसून पदां गायतालो. हय, सारकें. पदां वा गीत गायतालो. आनी भुरग्यांनो, ताचो पापा ताका कितें कर म्हूण सांगतालो? टिचर, ताचो पापा ताका सदांच अभ्यास कर म्हूण सांगतालो. शाबास भुरग्यांनो. तर आतां म्हाका सांगात, ताचो पापा बश्यो भरून कितें खातालो? ताचो पापा बशी भरून शिरो खातालो. हय, सारकें. आनी त्या भुरग्यान आनीक शिरो मागल्यार ताचो पापा ताका कितें म्हणटालो? ताचो पापा म्हणटालो की ताका वा भुरग्यांक तितलोच शिरो पुरो. शाबास भुरग्यांनो. तर भुरग्यांनो, तुमकां हे कवितेंत फुडें कितें जाता तें जाणा जावंक जाय? तर हें आमी आयज पळोवया. पापा ही कविता आयज आमी फुडें शिकुया. तर आतां आमी हे कवितेचे फुडले 2 कडवे वाचुया. तुमी सगळीं चिंतान आयकात. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक. आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. देवा मातशें काम कर, खावंक दिता टिफीन. पापा इतलो व्हडलो कर, म्हाका बेगीन बेगीन. तर आतां आमी तिसरो कडवो वाचुया. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक. आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. भुरग्यांनो, त्या भुरग्याचो पापा हात हालयत खंय वयता? तुमकां दिसता? हय, ताचो पापा ऑफिसाक वता. तुमकां ऑफिस म्हणल्यार कितें तें खबर आसा? तर ऑफिस म्हणल्यार काम करतात ती सुवात. जी व्हडलीं कामां आसतात थंय ऑफिस आसता. हें चित्र पळयात. हाका ऑफिस म्हणटात. तुमी केन्ना ऑफिस पळयलां? खंयचें ऑफिस तुमी पळयलां? हय, शाळेचें ऑफिस, सरकारी ऑफिसां अशीं जायते तरेचीं ऑफिसां आसतात. जंय सगळो वावर वेवस्थीत करतात. ताका ऑफिस म्हणटात. तर हो भुरगो म्हणटा की ताचो पापा हात हालयत ऑफिसाक म्हणल्यार ताच्या कामाक कांयच घेनासतना वता. भुरग्यांनो, तुमी शाळेक येताना तुमचें बॅग घेवन येतात न्हय? तर तशेंच लोक कामाक वताना आपलें बॅग वा बटवो घेवन वयतात. पूण ताचो पापा कांयच व्हरना. हात हालयत तो ऑफिसाक वता. फुडें तो भुरगो म्हणटा की आमचे फाटीर म्हणल्यार कोणाचे फाटीर भुरग्यांनो? तुमकां खबर आसा? भुरग्यांचे फाटीर टिचर. हय, तो म्हणटा की भुरग्यांचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. हो पुस्तकांचो साक कितें भुरग्यांनो? तुमी जाणात? तर हें तुमचें शाळेचें बॅग, जातून तुमी तुमचीं सगळीं पुस्तकां व्हरतात तें बॅग. तर भुरग्यांनो, तुमी सकाळीं उठून खंय वयतात? हय, तर होय भुरगो तुमचे भाशेन सकाळीं उठून सदांच शाळेक पुस्तकांचो साक घेवन वता.
तर ह्या तुमच्या बॅगाक साक कित्याक म्हणला भुरग्यानो? तुमी साक पळयला? हें चित्र पळयात. हाका साक म्हणटात. जातून जड वस्तू वा खूब सामान भरतात ताका साक म्हणटात. तर भुरग्यानो म्हाका सांगात, तुमची बॅगां जड वा ल्हव आसतात? हय, सगळीं पुस्तकां, टिफीन, उदकाची बाटली, कंपस बॉक्स ह्यो सगळ्यो वस्तू घालतकर बॅग जड जाता. सारकें भुरग्यानो? तर हाका लागून ताका पुस्तकांचो साक अशें म्हणलां. तर भुरगो म्हणटा की पापा हात हालयत ऑफिसाक वा कामाक वता, पूण आमी पुस्तकांचो साक घेवन सदां शाळेक वतात. तर भुरग्यानो, आतां आमी ही कवितेचो निमणो कडवो वाचुया. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन. पापा इतलो व्हडलो कर, म्हाका बेगी बेगीन. भुरग्यानो, आतां हो भुरगो देवा लागीं एक मागणें करता. तुमी देवा लागीं मागतात भुरग्यानो? हय, तसोच हो भुरगो मागता आनी म्हणटा की देवा, तुवें म्हजें हें एक काम केलें जाल्यार तो ताका कितें खावंक दितलो? सारकें, टिफीन. तो भुरगो म्हणटा की देवा, तुवें म्हजें हें एक काम केलें जाल्यार हांव तुका टिफीन खावंक दिता. अशें तो देवा लागीं मागता. म्हाका सांगात भुरग्यानो, जेन्ना तुमकांय तुमचें कितें काम करूंक जाय तेन्ना तुमी तुमच्या इश्टांकूय अशेंच म्हणटात न्हू? तुमी म्हणटात, तूं हो घरपाट म्हाका दाखय आं, आनी हांव तुका एक चॉकलेट दितां. अशें तुमी म्हणटात न्हू भुरग्यानो? तर तेच भाशेन हो भुरगोय देवा कडेन तशेंच मागता आनी म्हणटा की आपल्याक पापा इतलो व्हडलो कर बेगी बेगीन. भुरग्यानो, ह्या भुरग्याक कोणा भाशेन जावंक जाय? ह्या भुरग्याक ताच्या पापा भाशेन जावंक जाय. हय, शाबास. ताका ताच्या पापा भाशेन व्हड जावंक जाय. आनी कित्याक तुमकां दिसता? तर ताकाय पापा इतलो व्हड जातकच खुर्चेर बसून पदां गावंक जाय, बश्यो भरून शिरो खावंक जाय आनी हात हालयत ऑफिसाक वचूंक जाय. कळ्ळें भुरग्यानो ताका कित्याक व्हडलो जावंक जाय तो? पूण तुमकां दिसता भुरग्यानो की आमचो पापा वा बापूय कांयच करना म्हूण? ना टिचर, आमचो पापा आमचे पासत जाय तें करता. सारकें भुरग्यानो, आमचो पापा वा बापूय आमकां व्हडली करपाक लागून जायतो वावर करता, त्रास काडटा, दूख सोंसता, पूण आमकां कांयच उणें करिना आनी आमकां जाय तें तो आमकां हाडून दिता. तर भुरग्यानो, तुमकां ही कविता समजली? भुरग्यानो, आशा करता की तुमकां ही कविता बेस बरी समजली म्हूण. तर भुरग्यानो, आयज आमी पापा ही कविता पुराय शिकली. हो भुरगो आमकां सांगता की ताचो पापा हात हालयत ऑफिसाक वता आनी ताच्या फाटीर सदांच पुस्तकांचो साक आसता. उपरांत तो भुरगो देवा लागीं मागता की आपूण तुका टिफीन खावंक दिता. तूं म्हाका पापा इतलो व्हडलो कर बेगी बेगीन, अशें तो भुरगो म्हणटा. तर भुरग्यानो, हांव समजता की तुमकां ही कविता बेस बरी कळ्ळी म्हूण. तर आतां आमी पळोवया तुमकां ही कविता कितले पासून कळ्ळी ती. तर हांव तुमकां कांय प्रश्न विचारतलीं, तुमी म्हाका ताचो जाप दिवचो. तर पयलो प्रश्न, भुरग्याचो पापा हात हालयत खंय वता? भुरग्याचो पापा ऑफिसाक वता. शाबास. आतां दुसरो प्रश्न, भुरग्याच्या फाटीर कसलो साक आसा? भुरग्याचे फाटीर पुस्तकांचो साक आसा. भुरगो देवाक कितें खावंक दिता अशें म्हणटा? भुरगो देवाक टिफीन खावंक दितलो अशें म्हणटा. बेस बरो जबाब. चवथो प्रश्न, भुरगो देवा लागीं कितें मागता? आपल्याक पापा इतलो व्हडलो कर म्हूण तो मागता.
शाबास भुरग्यांनो, तुमी बेस बऱ्यो जापो दिल्यात. हाचेर म्हाका कळलें की तुमकां ही कविता समजली म्हूण. भुरग्यांनो, आमी पयल्या भागान हे कवितेच्यो पयल्यो 2 कडवे ताला सुरान गावपाक शिकिल्लीं. तर आतां आमी हे निमणे 2 कडवे ताला सुरान गावपाक शिकुया. जेन्ना हांव ही कविता वाचतां तेन्ना तुमी म्हाका कान दिवन आयकात. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक, आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक, आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. तर आतां हांव हो निमणो कडवो वाचतां. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन, पापा इतलो व्हडलो कर म्हाका बेगीन बेगीन. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन, पापा इतलो व्हडलो कर म्हाका बेगीन बेगीन. भुरग्यांनो, आतां तुमी म्हजे वांगडा हे 2 कडवे गायात. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक, आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन, पापा इतलो व्हडलो कर म्हाका बेगीन बेगीन. तर भुरग्यांनो, आतां आमी ही पुराय कविता ताला सुरान गावया. तुमी म्हजे वांगडा तुमच्या पुस्तकार पळोवन ही कविता गायात. कविता 19वी पापा. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां, म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. आपूण बरो घेवन खाता बश्यो भरून शिरो, हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक, आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन, पापा इतलो व्हडलो कर म्हाका बेगीन बेगीन. भुरग्यांनो, तुमी ही कविता हेच भशेन ताला सुरान गावपाक शिकात. आतां तुमी तुमचें पुस्तक वा रफ बूक उगडात आनी हो गरपाठ बरोवन घेयात. पापा हे कवितेंतली यमक उतरां सोदून बरयात. यमक म्हणल्यार रायमींग वर्ड्स, देखीक पदां सदां. अशे तरेन हे कवितेंत आशिल्ल्या शिरो, ऑफिसाक आनी टिफीन ह्या उतरांची यमक उतरां म्हणल्यार रायमींग वर्ड्स सोदून काडात आनी बरयात. तर भुरग्यांनो, तुमी बरे तरेन अभ्यास करात, तुमची काळजी घेयात आनी आशा करता की तुमी ही कविता बेस बरी समजल्यात म्हूण आनी ताला सुरान तुमी ही कविता गायतल्यात म्हूण. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं भुरग्यांनो.